नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यावेले उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस. ह्या पावण्या खातीर 634 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. झारखंडांत पयल्या टप्प्याचें मतदान येता त्या 13 नोव्हेंबराक जाल्यार दुसऱ्या टप्प्याचें मतदान 20 नोव्हेंबराक जातलें. पयल्या टप्प्यांत 43 मतदारसंघांत जाल्यार दुसऱ्या टप्प्यांत 38 मतदारसंघांत मतदान जातलें. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. इतले मजगतीं झारखंडाचे मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या पिरायेवेल्यान वाद निर्माण जाला. 2019 वर्सा हेमंत सोरेन हांणी आपल्या विधानसभा उमेदवारी अर्जांत आपली पिराय 42 वर्सां अशी नमूद केल्ली, पूण अंदू केल्ल्या उमेदवारी अर्जांत तांणी आपली पिराय 49 वर्सां अशी दाखयल्या. 5 वर्सांत 7 वर्सां कशी वाडली असो प्रश्न भाजपान केला. मुस्लिम अपीजमेंट माफिया. अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है, एफिडेविट में भी करप्शन है. मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है. 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49. मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके. अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है. इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है. एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग है. महाराष्ट्रात येता त्या 20 नोव्हेंबराक जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 9,70,25,119 मतदारांची नोंदणी जाल्या. हातूंत 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे 22,22,704 मतदार आसात. पिरायेची 100 वर्सां पुराय केल्ले 47,392 मतदार आसात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान दिल्या. ह्या वेंचणुके खातीर राज्यांतल्या 288 मतदारसंघांतल्या वाट्ट 7,994 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. ह्या अर्जांची छाननी पुराय जाल्ली असून 7,073 उमेदवारांचे अर्ज वैध थारल्यात, जाल्यार 921 उमेदवारांचे अर्ज बाद जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची 8 नोव्हेंबराक धुळ्यांत प्रचार सभा जावपाची असून ते जळगाव आनी मालेगांवांतल्या जाहीर सभेक संबोधीत करतले. महाराष्ट्रातल्या भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आशिष शेलार हांणी काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांचेर आरक्षणाविशीं खर टिका केली. आरक्षण हे भारतीय संविधानान जनतेक दिल्लें आसा. राहुल गांधीक हें आरक्षण रद्द करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें आशिष शेलार हांणी सांगलें. राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगी. आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है. ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है. और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे. आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से. कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद हांगच्या पिरानाच्या कोयरापासून उर्जा ह्या यंत्रणेचें उक्तावण केलें. गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. 375 कोटी रुपया खर्च करून ही यंत्रणा भौशीक खाजगी भागीदारींतल्यान उबारल्या. 1000 मॅट्रिक टन घर कोयरापासून 15 मेगावॅट उर्जा निर्माण करपाची क्षमता ह्या प्रकल्पात आसा. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज आपल्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांक अदमासपत्रकांत ज्या येवजण्यांक अर्थीक निधी मंजूर केला त्योच येवजण्यो चलणुकेंत हाडच्यो असो सल्लो दिला. भाजपाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी ह्या विधानाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेस पक्षाक हें शाणपण खूब उसरा सुचलें आनी हो उपदेश तांणी तांचे फुडारी राहुल गांधीक करचो अशें रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन of this confession. Don't make announcement unless there is a proper financial provision
टू मिस्टर राहुल गांधी फर्स्ट। वो जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? मुखार उलयतना रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें की वक्फ बोर्ड गरीब शेतकारांची मालमत्ता हडप करपाच्या प्रयत्नात आसात। कर्नाटकांतल्या विजयपुरा हांगा गरीब शेतकारांची मालमत्ता वक्फ बोर्डान बळकावपाचोय प्रयत्न केला। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। भारतीय गॅस कंपन्यांनी कमर्शियल म्हळ्यार वाणिज्यीक एलपीजी गॅस सिलिंडराचें मोल 62 रुपयांनी वाडयलां। तेल विक्रेत्या कंपन्यांनी नवे दर रातच्यान लागू करपाचें थारायलां। दिल्लींत 19 किलोग्रामचो कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलिंडर 1740 वेल्यान 1802 रुपया जाला। 14 किलोग्रामच्या घरगुती गॅस सिलिंडराच्या मोलान कांयच बदल जावना। तेल विक्रेत्या कंपन्यांनी फाटोफाट चौथ्या म्हयन्यांत 19 किलोग्रामच्या कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या मोलांत वाड केल्या। दिवाळीच्या उपरांत राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीची वायू गुणवत्ता अदीक वायट जायत आसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज दनपारां 1 वरां मेरेन राजधानी दिल्लीची वायू गुणवत्ता सूचकांक 351 AQI इतली जाल्या। इस्रायलच्या उत्तरी भागात हिजबुल्लान 2 वेगवेगळ्या रॉकेटच्या केल्ल्या माऱ्यात 7 लोकांक मरण आयलें। इस्रायलच्या मिडियानुसार लेबननच्यान सतत केल्ल्या रॉकेट हमल्यांत मेदुला हांगा थायलंडच्या 4 कामगारां सयत एका इस्रायली शेतकाराक मरण आयलें। उत्तरी इस्रायली शाराच्या हायफा हांगा फाटोफाट 25 रॉकेटांचो मारो जाला। ह्या हमल्यांत 30 वर्साच्या तशेंच 60 वर्साचे बायलेक मरण आयलें आनी 2 जण जखमी जाले। इस्रायली सेनेन सांगलां की लेबननच्या दिकेन इस्रायलान फाटोफाट 90 रॉकेटांचो मारो केला। मुंबईतल्या वानखेडे स्टेडियमाचेर चालू आशिल्ल्या भारत आनी न्यूझीलंड वांगडा मदल्या न्यूझीलंडान कुरू बावलो जिखून फलंदाजी स्वीकारली। तिसरी क्रिकेट कसोटी खेळाच्या पयल्या दिसा आपले सगळे गडे वगडावन 235 धांवड्यो केल्यो। निमाणी बातमी हातान आयली तेन्ना भारतान एकूय गडी वगडायनासतना 5 धांवड्यो काडिल्ल्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।